भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्याक येवकार. जॉयल बाब आसा, लौकीक बाब आसा, पांडुरंग बाब आसा आनी विशय आसा आयचो तो म्हळ्यार भारतीय जनता पक्षांत चल्लां कितें. कारण कितें चल्लां तें म्हाका पक्षांतल्याच कांय मनशाक खबर आहा काय ना असोय दुबाव मारता. वेगवेगळ्यो गजाली आसात पक्षां भितर. आमी सुरवात करतना अशे एक विशया वयल्यान करया जावं फाटले खूब दीस आमकां उलोवपाचो चान्स मेळनाशिल्लो. इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना हो प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी जातलो अशें आमी धरून चलताले. इतली बेगीन जातलो अशें दिसलें नाशिल्लें. एसटी रिजर्वेशना लागून तें इतली बेगीन जालें. सो पांडुरंग बाबा सुरवात एकाच गजाली वयल्यान करता की एक गजाल आतां फाटल्या एक 8-10 दिसां भितर दिश्टी पडली की ऑल इज नॉट वेल इन BJP. आनी जशें इलेक्शन लागीं पावतलें तशें एक एक मनीस आपले दांत दाखोवपाक लागतलो. सद्याक तुगेले पणजेचो आमदार सांताक्रूज ऑफिस ओपन करता. मडगांव सावन बाबू पेडण्यां वचून आमकां सांगता की आपल्याक तिकीट दिलें नाल्यार आपूण अपक्ष रावतलो. आज हांवें खंय तरी दयानंद मांद्रेकराचें स्टेटमेंट वाचलें की आपल्याक जर तिकीट दिना जाल्यार आपूण अपक्ष रावतलो. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली सद्या चालू आहात. बाबू कवळेकार तर प्रचंड अस्वस्थ आसा. काल आमी लौकिकाचो इंटरव्यू पळयलो. तो आपूण कांय करतलो म्हणना, समाज योगी रावचो ना म्हणटा तुगेलो अशें करून तो सांगता. सो त्या वटेन सुभाष फळदेसाय कित्याक फुर्योज जालो आनी कित्याक शांत जालो हें जें कुवाडे आहा तें BJPक सुटला काय ना म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता सांगेच्या अख्ख्या जनतेक पडलें आसतलें की आपल्या आमदाराक अशें 48 वरां भितर जालें कितें काय म्हणून. सो आमी वन बाय वन या. कितें जालें दिसता तुका सद्या पक्षा भितर जें चल्लां पळय तें कितें चल्लां. आणि जसे जसे इलेक्शन लागीं येता म्हणजे कोड बी लागपाची जेन्ना हे सामके दीस लागीं येतले तेन्ना सुद्दां BJPन मोठ्या प्रमाणात उलता पालती जावपाच्यो आसात. आणि हे BJPन जे केलां फाटल्या काय 10-1 वर्सां 2017च्यान जे पक्षांतर करून काँग्रेसचे आनी कोणाचे आमदार घेवप हे चल्लां आनी मोठो फुगोवन दवरला तेणी पक्ष. आनी तो फुगोवन दवरल्या उपरांत तांकां सगळ्यांक दिसता आतां की आमी 27 जाण आसा जाल्यार 26 जाण आसा जाल्यार आमकांच तिकीट परते मेळटले म्हणून. पूण तशें जायना. प्रत्येक तिकीट वांटपाच्या वेळार अनेक जणांचे पत्ते कट करतात. आतां जाला कशें हेतून की ST समाजाक जेन्ना आरक्षण मेळ्ळें तेन्ना तें आरक्षण मेळटूकच 1-2 लोकांचे BJPचे बाबू कवळेकर आनी सुभाष फळदेसाय हे दोगांचे तर आतां पयलींच गेल्ले आसा तिकीट. तांकां चान्सूच ना. म्हणटकूच हे 2 आनी त्या मतदारसंघात जर कोण आनी इच्छूक आशिल्ले जाल्यार तेंच्या मुखार आतां व्हडलो पेज येवन पडला आसतलो. हे म्हणजे BJPतले आतां हे सुरवात ही फक्त सुरवात आसा. जे दीस नोटिफाय जातले 4 मतदारसंघ तेन्ना ही हो जो असंतोश आसा तो आनीक भायर सरतलो. त्या भायर BJPन मांद्र्या पासून सांताक्रूज मेरेन सगळ्या मेरेन जे हे चल्लेले आसा तशें हांवें म्हटलें की दयानंद मांद्रेकर तुवें विशय काडलो. दयानंद मांद्रेकर तिकीट मागतलोच. लक्ष्मीकांत पार्सेकर दयानंद सोपटे तिकीट मागतलो. हांगा रुडाल्फ मागतलो तिकीट. सिटींग MLA आसल्या कारणान रुडाल्फ मागतलो तिकीट. सो जे कोण सिटींग MLA आसात आनी पार्टीन ज्यांच्यांनी 30-40 वर्सां काडलेली आसात 4-5 वेळा आमदार आशिल्ले ते अशे लोक जे आसात ते आतां तिकीट मागतले आनी मागता दर फावटी मागता. आतां तांकां जर तिकीट दिवंक ना जाल्यार इलेक्शन टायमार ते प्रॉब्लेम करतले. आतां उदाहरणार्थ आमचो रुडाल्फ सांताक्रूजचो MLA जर धरलो रुडाल्फ जाल्यार बाबूशान थंय ऑफिस काडपाचें कांयच कारण नाशिल्लें. करेक्ट. कारण हेजो अर्थ तुमी BJPक मानिना पार्टीचो हेका मानिना तुमी. करेक्ट. पार्टीची लिडरशीप जी आसा त्यांची उतराक मानना. करेक्ट. तुमी उठले आनी सुटले जाय ते करूं शकता. आतां सुदीन काडटा समजा तुका सुदीनची पार्टी तेजी आसा. पूण तुमी जेन्ना अशें करता पार्टीत रावन तेन्ना ऑब्वियस सगळ्यांक अशें दिसता की BJPन कांय सारकें ना म्हणून. बरोबर. हे प्रमोद मोठ्या प्रमाणात फुडल्या कांय दिसा म्हयन्या भितर आनीक असंतोश वाडपाचो आसा. हेच मतदारसंघ जे आमी नांव घेतले तेच न्हू ताच्या भायरूय आनी ST समाजान जे 4 मतदारसंघ राखीव जातले थंय आतां जे आमदार आसात तांकांच तिकीट दिवपाक जाय अशेंय कांय ना. ज्या जाग्यार आहात थंय म्हटलं हांवें दुसरोय कॅन्डिडेट आसूं शकता. हा, पण हो जो निकश आसा पळयलो की हो निकश कोणाक लागता खबर आहा. फॉर्च्युनेटली म्हण अनफॉर्च्युनेटली म्हण हो निकश त्या व्यक्तीक लागता जांकां जिखपा खातीर पक्षाची गरज आसा. बरोबर. आज हांवें निळकंठ हळर्णकराचें एक कडेन स्टेटमेंट वाचलें की बाबा पक्षाची जर तिकीट ना
जाल्यार जिखून येवप कठीण म्हणून पक्षाची तिकीट लागता तुका खंयची तरी. हे निळकंठ हळर्णकार म्हणपाक शकता, हे बाबूश मोन्सेरात म्हणचो ना, ताका गरज ना तुगेली. तो हाजे पयलीं वेगवेगळ्या पक्षांची तिकिटांचेर निवडून आयला. हे विश्वजीत राणे म्हणचो ना, हे घडये फाल्यां रोहन खंवटे म्हणचो ना. बरोबर न्ही. हे ज्यो व्यक्ती आहात हांची कोण तिकीट कट करपाक शकना. जे बीजेपींतल्यान फुडें सरले, जांकां पक्षान आपले उमेदवार म्हण इतलीं वर्सां नर्चर केले आनी पक्षाच्या तिकिटांचेर तांकां जिखोवन हाडले, तांचो बाबड्यांचो पत्तो कट जावपाक शकता. कारण तांकां बाबड्या जिखपाक पक्षाची तिकीट जाय अशें दिसून तुका. बरोबर प्रमोद. आणि ते कारण ते जे पयलींचे बीजेपीचे लिडर आहात ते पार्टींतल्यानूच ग्रूम जाल्ले, पार्टींतल्यानूच वयर सरलेले. सो तेंच्यांनी कितें आपली बेज केली ती पार्टीक घट धरून केली. आयज तेजो वोटर जो आहा पार्टीन जर तेका तिकीट दिवन ते कार्यकर्ते पार्टीचे उरता, कारण तिका ते पार्टी कडेन लागीं हाडून तेंच्यांनी दवरलेले. सो हो एक हें आहा. पण प्रमोद आनी एक गजाल आहा, तांकां तिकीट जरी मेळना जाल्यार हे सगळ्याक आमी जर मांद्र्या पळयलें, मांद्र्या आतां पार्सेकारानूय आपूण कॉन्टेस्ट करतलो म्हटलां. पेडणे कितें बोळा चल्ला तो आमकां खबर आहा. पेडणे तर कितलेशेच कॅन्डिडेट जाले, सगळे म्हणटा आपल्याक बीजेपीची तिकेट मेळटली म्हणून. मये इश्यू चालू आहा. म्हापशां आमदार आसतना थंय ते सावकार म्हणटात ते फुडें सरले. सांताक्रूजचे आमी उलयले. मार्मगांव मिलिंदाचो आयज एक स्टेटमेंट वाचला की तो काँग्रेसीचे वाटेर आहा म्हणून. सावड्डे कुडचड्या वयले सगळ्यांक प्रॉब्लेम खबर. आनी हे एस टी रिजर्व जाले उपरांत 4 थंयचे जे एस टी भितर येना ते शेजारच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक लागतलेच, थंय घुसपाक लागतलेच. पण हे जरी तुमी म्हटलें की पार्टीची तांकां जिखपा खातीर गरज आसा, अशें जे जांकां तिकेट मेळना तांकां पार्टीची जिखपा खातीर गरज आसा तेजी डिपेंड आहा. स्टील तेंचे कडेन न्यूसन्स व्हॅल्यू आहा की कॅन्डिडेट उडोवपाची कॅपॅसिटी आहा. आपूण जिखचो ना पण कॅन्डिडेट उडयतलो. बरोबर. ही कॅपॅसिटी तांचे कडेन आसा. जिखपाची ना, हरोवपाची आसा. सो दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग जॉयल बाब. आतां कशें आहा सॅडली तुगेलें कांय जाण तुगेले ह्या बीजेपीक तुगेले काँग्रेस जनता पार्टी म्हणटाले, कारण ते कॅबिनेट जर पळयलें जाल्यार ते काँग्रेस जनता पार्टी कशें दिसता. तेन्नाचो मुख्यमंत्री धरून काँग्रेसीचो तागेले अर्द कॅबिनेटूच ह्या कॅबिनेटा भितर आसा. अशी परिस्थिती. आतां तूं तांकां CJP म्हणपाक शकना, कारण CJP म्हणून आनी कितें तरी तयार जाला. सो हाज्याकी चड कितें तरी आतां चिंतचें पडटलें. पण आज परिस्थिती अशी आसा की हे जे काँग्रेस जनता पार्टीचे जे लोक आसात ते स्वताच्या खुस्तार जिखपाक शकतात. मोस्ट ऑफ देम स्वताच्या खुस्तार जिखपाक शकतात. ओरिजिनल बीजेपीचे जे लोक आसा पळय जाणी पक्षनिश्ठेन काम केलें, तांकां पक्षान जर तिकीट कट केली जाल्यार तांचो व्हॅल्यू न्यूसन्स लौकीक सांगता तसो. ते बाबडे दुसरे कडेन कॉन्टेस्ट करून जिखून येतले अशी परिस्थिती ना. सो हें जे इक्वेशन चेंज जालां बीजेपी भितर आनी तातूंत भितर जी बीजेपीक इन फायटिंगात दिश्टी पडटा, हाव वेर डू यू थिंक दीस वील गो? सी प्रमोद, आमकां पयलीं दिशिल्लें की काँग्रेसानूच अशें जाता म्हणून. म्हणजे लायक वी थॉट दॅट काँग्रेस इज इन केओस, काँग्रेसान भितर इन फायटींग, डिविजन, स्प्लीट, डिसयुनिटी आमी सगळे उलयले. बट आतां लेडू लेडू यू नो एज द इलेक्शन प्रोसेस इज गोईंग फॉरवर्ड, आय मीन वी आर गोईंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, इट लुक्स इन्क्रिजिंगली पॉसिबल दॅट कूड बी अ बिगर फायट विथ इन द बीजेपी. बिकॉज पॉयंट नंबर 1 इज सगळे हेवी वेट आसा ते बीजेपी कडेन आसा. करेक्ट. आनी there will be such a kind of a fight or a tussle for seats that we don't know what is going to happen. Because take this case for this reservations. आता पळय रिजर्वेशन अनाउन्स जातानाच पयलेच एक सांगेच्यान एक येयलो सेइंग दॅट यू नो सुभाष फळदेसाय इज लुकिंग एट हीज नियर बाय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ कुर्चोरे. ऑल तेणें बरें डिप्लोमॅटिकली म्हणलें तें की दॅट ही इज गोईंग टू आय मीन टॉक टू हीज फ्रेंड्स, ही इज निलेश काब्राल ऑल्सो इज हीज फ्रेंड आनी अशें तशें म्हणलें खूब. हय. बट when we talk about party discipline, there is a cadre in place, party machinery in place. All the time we were talking about that machinery. Where is that machinery gone? Candidates are only deciding that where they are going to contest. सामकें. It looks like machinery हांकां काय लागची ना दिसता म्हाका. आनी एक इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहा तातूंत भितर. सुभाष फळदेसाय हो बीजेपीचो लॉयल मनीस न्ही, वॉट एवर सेड. ताका दुसरे दीस आपूण तुगेलो बसयलो ऑफिसान, मंडळूच आपयले. आमी रावल्यात ते विज्युअल्स बाबूश मोन्सेराताचे केन्ना पळोवपाक मेळटा काय म्हणून आमकां. करेक्ट. ताका आपूण कोण बसयता आनी सांगता की तुवें सांताक्रूज ऑफिस ओपन कशें केलें काय म्हणून.
बाबू आसगांवकारा हाडून कोण बसयता हे सगळें इम्पोर्टेड न्ही. Correct. आज मुगेलो जो मुद्दो आहा आज कितें इम्पोर्टेड MLAs वर्सीस होम ग्रोन MLAs. तो होम ग्रोन MLAक तूं हाडून बसयता आनी तांकां सांगता हें उलयनाका अशें करप तशें करप. हांगा जाय न्ही तुका हांगा येवपा जाय न्ही बाबू आसगांवकाराक येवपा जाय काय कितें तुगेलो बाबूश मोन्सेराताक तुगेलो हाडून कोण बसयता ह्यो गजाली पळोवपा जाय न्ही आतां. प्रमोद तेंचेर एक हे आसतलोच की दुबाव आसतलोच कित्याक होम ग्रोन आसा ते खंय वयचे ना. हे इम्पोर्टेड आसा ते ग्रुप करून खंय वचोंक शकता न्हू. बरोबर. Tomorrow, if who knows, that could be that Congress Janata Party, you said that there is another party. Loyalty towards party has Party- become their weak point. Yeah, of course. Of course, tomorrow in that election year or in an election, तू ते घेऊन बसतलो ideology time is gone Pramod now. Nobody bothers about that ideology. Tomorrow election is coming. It's coming once in 5 years. Oy. You better decide what you want to do. You want to sit outside, you sit outside. If you want to contest by hook or by crook, you will get inside whichever party you belong to, because they know they are wielding power. Correct. They have a sizable voter with them. Take the case of Babush Monserrat. Babush Monserrat will go to Santa Cruz, open in office, and nobody will say anything to him. There are many heavyweights like him who the BJP will not meddle with. Correct. So this is the sad irony, that this is a sad fact that the BJP will have तुका to अशें दिसता की जे सामके लॉयलिस्ट म्हणून पळय आशिल्ले पळय जे सामके हड्डे फुडे काडून आमी पक्षाचे सामके निश्ठावान म्हूण सांगताले पळय त्या निश्ठावानाची परिस्थिती तुगेली अशी जाल्या आज की तांकां पक्ष आपोवन सांगता हें कर हें करनाका अशें उलय नाका. पण जे भायल्यान येवन गब्बर आसात आनी गब्बर जाले तांकां कोण आपयना. ते फार मारतात वेल्यान सांगता कितें तुमी दिन जाल्यार आमी अपक्ष बसतले म्हणून. इन दीस केस ते गब्बर आहा पळय ते गब्बर जावन दामू जाला संजीव कुमारच परिस्थिती. कळ्ळें ताका जेलान विरुद्ध सोदचें पडटलें आतां ह्या गब्बरांक जर टॅकल करतलो जाल्यार. कारण हे लोक आपल्यार सुद्दां प्रमोद खंय येतले ते म्हाका सांग. हे गोंयचे राजकारण आनी BJP डिजर्व करता. हे ज्या लोकांक तुमी घेतला पळय ते डिजर्व करता. बरे सादे लोक जे कोण मोव मेळटा ते खणटा म्हणटा तशे सादे बोडे कोण कोण येता पळय तांकां मिनिस्ट्री मेळना आनी कसली बरी कॉर्पोरेशनाय मेळना. आनी हे जे मुळात हेवीवेट आहा गेल्या 10-15 वर्सां पासून गोंयच्या राजकारणाचेर ज्यांच्यानी आपलो प्रभाव दवरला तांकां तुमी रोखडी काडटा आनी मिनिस्ट्री तांच्यांनी कितेंय उलयल्यार कितेंय केल्यार ते पचता तांकां. बरोबर. आतां लोकांक कळपाक बरें की BJPन कितें चल्लां तें. कारण परिस्थिती कशी आहा थंय सुदीन ढवळीकरय सांगता ताणें फोंड्या थंय ऑफिस ओपन केलें आपल्या ट्रस्टाचें ताकाय कोण आपयना. म्हळ्यार जाय स्वताच्या खुस्तार जिखपा शकता पळय. मॉरल ऑफ द स्टोरी कळ्ळें तुका लोकी निश्ठा बिश्टा गेली तेल लायत. मॉरल ऑफ द स्टोरी तुका स्वताच्या खुस्तार आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी जिखपाक कळपा जाय. ती जर तूं कळटा तुजे वाटेक कोण येना. तूं जर बेश्टोच पक्षाच्या खुस्ताचेर आनी निश्ठेचेर जर अवलंबून रावन आपलें राजकारण करता तुगे केन्नाय पत्त कट केन्ना जाल तो सुद्दां कळपाना तुका पत्त कट. आतां सुभाष फळदेसायाची परिस्थिती कितें. बाबू कवळेकारा सारको मनीस ताजी परिस्थिती कितें. कांट डू एनीथींग. आतां बाबूची परिस्थिती बाबूची सदांच 2 मतदारसंघाची नजर आसताली एक केपें आनी दुसरी सांगे दोनी रिझर्व जाले. सो तूं आतां कितें करता. आनी बाबू कवळेकार हो असो मनीस जो इतली वर्सां काँग्रेसींत आशिल्लो बरोबर ताका तूं तसो निश्ठावान म्हणपाक शकना. पण BJP येत सावन ताणें BJPचे इतले गोडवे गायल्यात कळ्ळें तुका की आतां ताका इतले कोडू खावचे पडटा. फाटले 8 दीस जाले ते सगळे गोड जे आसा पळय ते सगळे सिस्टमींतल्यान भायर पावले. फाटले 10 जाण येयल्ले प्रमोद 2019 इतलो बाबू एकटो तसो जो BJP भितर सारको BJP मय जालो. BJP मय जालो हय बरोबर. ताका बाबडे इलेक्शन व्हरचें पडलें आनी दुसरे लोकसभाक नांव आसलें जे पण तो चान्स मेळना. आनी आतां ह्यो ST जायत दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यार ताका धनगर समाजाचे जर हितूंतल्यान ताका ST स्टेटस मेळटालो जाल्यार तो 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे कडेन आसपाच्यो. पण आतां तेवूंक प्रोसेस तो तसो जावन फास्ट ट्रॅक जातलो असो दिसना. सो आनी सुभाषाचें आमी म्हटलें सुभाषान उलोवन दाखयलें ताका आपोवन येयलो पार्टीन भितर तेजी मिटींग केली. इतली मिटींग की मिडियाक सगळ्याक खबर आसलें. ब्रिफींग जालें CM उलयलो दामू उलयलो सुभाष उलयलो की आमचें कितें आसलें कन्फ्युजन आसलें तें
मिटलें म्हणून. पण बाकीच्या हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे चल्लां बाबुशाचें म्हणा तेणी आमी बाबुशाक आपयतलें म्हटलें पण तेजी आमकां मिटिंगूय दिसना वा तेजें ब्रिफिंगूय जावना. फोटो सुद्दां मेळ्ळ्या पुरो हय दुसरें विश्वास दवरपाक. दुसरें जर आमी पयलें आतां फोंडेचो आमी घेतलो जो MGP आहा माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आमी आतां खूब पयलीं पासून जाणा. पिरोळान जेन्ना दिपकाक एंट्री मारपाक जाय आसली 2007च्या इलेक्शनाक तेन्ना तेणी 3 वर्सां पयलीं माधवराव ढवळीकर ट्रस्टांतल्यानूच काम केल्लें, कामां स्टार्ट केल्लीं आनी ती कामां करून तेणी आपले बेज तयार केले आनी 2007चे तो इलेक्शन MG टिकेटीचेर जिखलो. Correct. सो तें ऑफिस पिरोळान घातलेलें तें आनी फोंड्या घातलेलें तें ऑफिस ती कितें बरोबर. वेगळें काम करतलें. बरोबर. सो BJPक खबर आहा ह्यो गजाल जाता म्हणून BJP तशें म्हणटा ते की जे स्ट्रॉंग आहा जे फाल्यां म्हणपाक शकता तुजी गरज ना म्हणून तांकां टच करपाक फाटीं रावता. ठीक आहे. एक व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉईंट असं प्रमोद, हय. सी नाव इन दिस रिझर्वेशन झालं की ना आता वेदर दीज सिटिंग लेजिस्लेटर्स हू आर नाव अनसीटेड काइंड ऑफ आर गोइंग टू बी अनसीटेड, वेदर दे आर फुल्ली सपोर्टिंग अ न्यू कॅन्डिडेट वॉट एवर द पार्टी पुट्स ना एज अ दे आर आउट ऑब्वियसली नो. आता हेणे म्हणलं पळय सुभाष फळदेसाय विलिंगली सेड दॅट ही इज 100% सपोर्टिंग. बाबू कवळेकर's race is to get himself declared as ST. So his target is different. His target is to get himself declared as ST. That is completely, I mean, selfish thought actually. Because what happens is, if in a format, suppose if these 4 constituencies are declared ST. Yeah. So in normal course, a person who is now dislocated or unseated, he has to be working for this new candidate in the interest of the party. हय. The moment you try to position yourself somewhere else, leaving that seat, this thing, then your intentions are exposed. It's a little selfishness in that part. Subhash Faldesar In fact, Congress is handling this better. Yes. Because Elton made a statement that Yes. Congressin आपल्याक सांगला तुजो रिझर्व जाल्यार you choose a constituency which is neighboring and we will back you म्हणून. That is also because Congress has a dearth of candidates right now. Correct. So, however, but that's a very matured stand. Mature stand, but that also is not a kind of a good stand. Because अशें ना की तुका तुजे सिटान तुजे येडून कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेळना म्हणून तुवें आनी खंय वचून एडजस्ट करप म्हणून. बिकॉज देर आर लिडर्स इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो हू हॅव ऑल्सो वर्कड इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड हू बीन पिचिंग फॉर अ टिकेट इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. That constituency. So you are completely dislocating a person who is in that constituency. Correct. Because you are not accommodated here. Because you want to get accommodated. On that count, Subhash Faldesai has done a good thing by saying that he is going to back whoever is seated in that thing, and he will ensure that that candidate will win. But he's also worried about where he will sit. Yeah, that is another question. But that is for the party to deal with. Yeah. काल बाबून म्हटलें इंटरव्यूवर आपल्याक लोक म्हणटात पडले उपरांत म्हणपाक लागले तूं आशिल्लो थंय स्ट्रॉंग आशिल्लो आनी थंय आशिल्लो जाल्यार आयज बऱ्या पोजिशनाकूय आसतलो आसलो. तेन्ना आपणे त्या टायमार तें डिसिजन योग्य जालें तें घेतलें, तें घेवचें पडलें आपल्याक तें म्हणून. सो अशें बी तेज्या मनान येवन गेल्यान तो उलोवन गेलो. आनी पूण BJPचो एक प्रॉब्लेम जाला, जेन्ना तांकां अलेक्साक एकोमोडेट करपाक जाय आसलो तेणी आपले निश्ठावंताक काडलो, निलेश काब्रालाक देंवयलो, तेंच्यांनी बाकीच्याक घालोवपाक वचना ते. जेन्ना आणि आज चलता चर्चा की निलेशाक तिकीट मेळटली काय नाका म्हणून. इतले आनी दुसरे लेवलाची चर्चा. दुसरी गजाल, एक वेकन्सी जाली रवी नायक भायर पडले उपरांत. BJPक चान्स आसलो. आतां जर आमी कॅबिनेट पळयलें न्हू, 12 जाणांचें कॅबिनेट, रवीक धरून पळोवया जाल्यार 8 जाण हे दिगंबर कामतीच्या कॅबिनेटांतले मंत्री, 66%. सो तेजे प्लस काँग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष शिरोडकर तेन्ना. हय. सुभाष शिरोडकर तेन्ना PCC प्रेसिडेंट आनी मावीन सुद्धा काँग्रेसीन आसलो डेप्युटी. त्यांनी डेप्युटी स्पीकर आशिल्लो. सो हे 66% जे आहा ती पर्सेंटेज देवपाक BJPक चान्स आसलो. BJP गव्हर्मेंटाक जेन्ना एक वेकन्सी जाल्यार तुमी तुमच्या निश्ठावंताक एकॉमोडेट करा. थंय ताका 6 महिने 7 महिने ताका मिनिस्टर जावपाक मेळटाले, ताका तितलो तो एक मान कसो न्हू. करेक्ट. वेकंट दवरल्या कटकटूच नाका म्हणून. बरोबर. सो BJP खंयच्या डायरेक्शनान वयता ते हे हितून कळना की बाबा इनडिसिजन जाला. आणि अशें पयलीं फावट जालां की कॅबिनेट हे वेकंट आसा आतां, म्हणजे फाटले 5-6-7 म्हयन्याच्यान लोक कॅबिनेटान जावपाक सोदतात, पूण हे फर्स्ट टायम अशें जालां की ते कोणाक घेवपाक सोदिना. करेक्ट ना. आणि अशें आज तुमच्याकडे एक इतले आमदार आसा. दोग जाणां विचारलें, तांणी सांगलें ऐन टायमार नाका म्हण आमकां. पूण इतले आमदार आसा, अशी परिस्थिती जाल्या. मंत्रिमंडळात कोण हे घेयना, पोर्टफोलियो कोण घेवपाक सोदिना. आयडियली परत हांव ते निश्ठेचेर कितें येता, बिफोर यू गो ऑन टू अनदर टॉपीक. आतां निलेश काब्राल तुवें म्हाका बरी याद करून दिली. निलेश काब्रालान बाबड्यान टेक्निकली इन पॉलिटिकल टर्म सॅक्रिफायस केलें न्ही. तागे सॅक्रिफायसाची दखल घेवपा जाय आशिल्ली.
आनी ताका खंय तरी तुगेले बाबा योग्य ताका मान दिवपा जाय आशिल्लो. तागे सद्याक मान घेवपाचीच परिस्थिती आयल्या. मान दिवपाचो सोडून दी, ताजी मान धरतात कोण कोण वचून थंय तुगेले. तुका तिकीट जाय काय तिकीट मेळटली काय तिकीट मेळची ना. हो बाबा कसलो सॅक्रिफायस असो प्रश्न पडटा तुका. सो जाणी जाणी तुगेली फाटली 5 वर्सां भितर तरी निश्ठा दाखयल्या. ते मनीस आज कोणूच हड्डी फुडी काडून सांगपाक शकनात की बाबा पळय आमकां कोणूच हात लावचो ना म्हणून. सारकी न्ही. एक काय चेंजीस न्ही 2019 उपरांत जाल्या. म्हणजे दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना मुख्यमंत्री जायना फुडें 3-4 म्हयन्यान त्यांनी कांय डिसिजनां घेतले आनी जे मंत्री आपणा म्हणजे आपल्या पेक्षा सुप्रियर समजता अशे मंत्री त्यांनी घरा धाडले. 3-4 जाणांक इवन इन्क्लुडींग सुदीन सगळ्यांक त्यांनी घरा बसयले आनी एक भंय घातलो की बाबा आपूण चीफ मिनिस्टर, आय एम द बॉस अशें म्हणून. आयज ते चित्र दिसना. म्हणजे 5-6 वर्सां जाली आतां ते गजाली. आयज ते चित्र दिसना. तुवें म्हटलें अशें हे उठ्ठा आनी खंय कोण ऑफिसां सुटू करता आनी कोण म्हणटा की आपूण हांगा रावतलो गो, आपूण थंय रावतलो. फुडें म्हणटा 3-4 जाणां कॅबिनेटांतल्यान सद्या म्हाका जाग्यार हाडपाक हेच्या पयलीं जाला न्ही. हेच्या पयलीं जाला. पार्सेकरान केला, स्वता प्रमोद सावंतान केला. मागीर आतां ही इनडिसिप्लीन जितकी वाडलेली आसा म्हणजे हे तुमी करिना हेचो अर्थ तुमी सगळे मेवण आहा. करेक्ट. म्हाका हांव ह्याच मुद्द्याचेर दुसऱ्या विशया कडेन येता. आनी दुसरो विशय लौकीक वा इंट्रस्टींग विशय म्हणजे एसटी रिजर्वेशनाचो फॉलोआवट. त्या फॉलोआवटाक लागून आतां मराठा कम्युनिटीन ओपनली सांगलें की बाबा तुमी जो मेरेन सेन्सस नवीन सेन्सस जायना तो मेरेन हें करनाकात. भंडारी समाजानूय तुगेलें सांगलें की बाबा आमकांय आरक्षण दियात आसतलें. हें नाव दॅट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल गॅरंटी गिवन टू एसटी समाज. ती फुलफील जाता पूण कॉन्स्टिट्युशनल गॅरंटी जरी असली ताचो एक पॉलिटिकल फॉलोआवटूय आसता. अशें खंय तरी जाणवता की बाकीचे कम्युनिटीज ज्यो आसा तांचें कॉन्सॉलिडेशन जातलें हें जालें तें पळोवन. जावपाक शकता प्रमोद, कारण ह्या रिजर्वेशनांतल्यान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातल्यो आनी जेन्ना रिजर्वेशना खातीर प्रेशर घालताले सगळे जाण एसटी लिडर अलॉंग विथ प्रमोद सावंत जेन्ना अमित शाक बी मेळ्ळे तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सी बी जाल्ल्यो की रिजर्वेशन नाका, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वान बी घालनाका असले काणकोण सांग्या अश्यो प्रेस कॉन्फरन्स जाताले. आनी मागीर तेजे उपरांत ते जायनाशें दिसलें म्हणटकीर एसटी आमदार हे 3 जाण एके कडेन येयले, बाकीचे लिडर एके कडेन येयले, उठा एक्टीव जाल्या सारको. आनी ते प्रेशरान मुख्यमंत्र्यान मदीं दिल्ली प्रेशर घातलो आनी येवन सांगलें 2 दिसां भितर नोटिफिकेशन. आनी तशें नोटिफिकेशना प्रोसेस स्टार्ट जालो. तेजे उपरांत आतां हे बाकीचे समाजा जे ओबीसी म्हणा नाजाल्यार मराठा म्हणा ते उलोवपाक लागले की रिजर्वेशन दिताले आमकां दिया. आनी ह्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले. एक पयलींच रिजर्व आहा ती पेडणेची. अश्यो 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाल्यो. पेडणे नाल्यार कितलीं वर्सां एससी रिजर्व आहा. थंय तांकां तेंचे आमदार आतां जर तर एससी रिजर्व आहा जाल्यार थंय एससी पॉप्युलेशन आसपाक जाय आनी थंयचोच कोण तरी लिडर वयर सरपाक जाय. पण ना, ताका मडगांवच्यान बाबू जाय, वास्कोच्यान आल्लेकार जाय, म्हापशेच्यान बार्देजांतल्यान प्रवीण आल्लेकार जाय. अशी ती रिजर्व जावन अशी परिस्थिती आहा तेंची. आतां हे रिजर्व जाल्या उपरांत बाबू भायर उरता, सुभाष भायर उरता. मागीर नुवेचे तर जे एक्स आहा ते कोणाकूच चान्स ना. नुवे जर रिजर्व जाता एक्स आहा ते कोणाकूच जाता. फक्त एस्पिरंट गेले ते एका एक्साक थंय कॉन्टेस्ट करपाक मेळना आतां पर्यंत करताले ते. जर म्हणजे थंय पॉप्युलेशन असलें पण त्या समाजाचे लिडर नासले अशी सिच्युएशन आसली. फक्त एक पिरोळ अशें उरता जंय सिटींग आमदार एसटी आहा आनी तेजे रिजर्व जाल्यान तो ताका एक बरी हें तयार जाता, ऑपॉर्च्युनिटी तयार जाता. Do you think this counter polarization can happen? Yes, definitely it can happen, Pramod, because आतांच एक टायम असो आयला की this is an issue and it is very timely issue. आतां तर हे जावचें ना, कॉन्सॉलिडेशन जावचें ना जाल्यार केन्ना जातलें. So the STs are pushing it very hard, but having said that, still it looks to be a very improbable kind of a situation. Because if it doesn't happen within the next 3 or 4 months, as we have said, आता कालूच सेंटरान सांगला एक्सपेक्ट. इट्स अ ट्रिकी सिच्युएशन न्ही. समजा ह्या इलेक्शना पयलीं करेक्ट जर रिजर्वेशनाचो प्रोसेस जालो जाल्यार बाकीचे 2-3 कम्युनिटीज ज्यो आसा तांचे काउंटर पोलरायझेशन जाता. जर जालना जाल्यार एसटींची पोलरायझेशन जाता. सो गव्हर्नमेंटाक तुगेले सारके आयदर वे द गव्हर्नमेंट इज इन दिस थिंग. बट टू माय अंडरस्टँडिंग इट इज टच अँड गो काइंड ऑफ अ सिच्युएशन. बिकॉज कालची तुवें तर सेंटर्स डिरेक्टिव्ह
to the census commissioner saying that to expedite the process and start करपाक. The catch here is that they have to re-verify according to the 2011 census आणि खूप टाइम आसा आणि तितून भितर इवन पब्लिक suggestions, objections खूप आसा. there are at least two stages where you have to take public suggestions, objections. So that is going to take considerable time. And then it has to be notified, and there are series of steps. So going with all of that, and again the moot question remains, whether when the present census is underway, yes, whether you are going to rely on a 15-year-old figure, yes, or you are going to wait for the latest figure. Yeah. If you are waiting for the latest figures, then it cannot happen. Cannot happen. कन्सॉलिडेशन म्हटलें पळय न्हू बाकीच्या समाजाचे हे एकेच रिजल्टा वयल्यान कटले मागीर ते रिजल्ट येयल्या उपरांत एक्चुअली काय करपाक म्हजें सांगें केपें पिरवळ नुवें आहा पळय न्हू हे चारूय हितून हे केल्या उपरांत सगळे बीजेपीच्या लिडर कॅन्डिडेट जिखून येवपाक जाय पण अशी सिच्युएशन दिसना की रिझर्व केला त्याच जाग्याचेर बीजेपीचे येतले काय कितें जिखून येतले काय कितें इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती जाली सरकाराची कारण जर जालें जाल्यार बाकीचे 2-3 कम्युनिटी कॉन्सॉलिडेट जातात पिकार जावन जालें ना जाल्यार एसटी कम्युनिटी कॉन्सॉलिडेट जाता पिकार जावन सो तुका कितें दिसता हें प्रकरण मुखार कशें वतलें हांव इलेक्टोरल प्रकरण म्हणटा कायदेशीर गजाल आमकां जॉयलान बेस्ट बरी एक्सप्लेन करून सांगली पॉलिटिकल गजाल सांग प्रमोद घटने प्रमाण एसटी वाल्यांक रिजर्वेशन जे मेळपाक जाय आसले ते आतां बरोबर, मेळटा मेळटा. तातूंत बाकीच्या समाजान चड हे जावपाची गरज ना आतां जशें आमी लौकिकाने म्हटलें की नुवें किंवा काणकोण कारण दोगांचे जर फिगर्स पळयले जाल्यार ते मातशें आसा आनी जेन्ना परत 27 जेन्ना सेन्सस कंप्लीट जातलो प्रमोद तेन्ना अनेक मतदारसंघात हे फिगर बदलू शकता तेन्ना विचार जावपाक परत जावपाक दॅट इज द पॉयंट दॅट इज वाय वॉट अदर कम्युनिटीज आर बरोबर रोटेशन इज दॅट बाबा एक रोटेशन दुसरी गजाल तुम्ही गडबडीन करची परत रावात न्ही सेन्सस एक्चुअली रावपाक दॅट्स अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन एक्चुअली रावा येता आनी जेन्ना नवे सेन्सस जातलो तेन्ना 28 देशभर डिलिमिनेशन जातले मतदारसंघाची संख्या वाडूं येता सगळे खूश जातले करेक्ट तांच्यांनी रावपाक जाय आशिल्लें एसटी वाल्यांनी पूण तांकां जर आतां 27 जर 4 जागे हक्काचे मेळटा जाल्यार कोण सोडटलो घटने प्रमाण तांकां मेळटा ते They were demanding this reservation for a long time. Yes. You can't fault UTA or ST community for that. The delay is from the government side. Yeah, absolutely true. तातूंत भितर तुगेले एसटी कम्युनिटीचो कसलोच दोश ना तांची कॉन्स्टिट्युशनल गॅरंटी ती पहिली जावपाक जाय आशिल्ली ऐन टायमार जाता हो सरकाराचो दोश And they have gone to Delhi also. They have Correct, central correct. minister also. एब्सोल्युटली आणि पयलीं जाल्ले जाल्यार 2011च्या सेन्ससा वयल्यान जाल्यार प्रॉब्लेम नासलो आतां तुम्ही प्रोसेस लेट केला आणि नवी सेन्ससाचो प्रोसेस चालू आसा म्हणून हे प्रश्न येता अदरवायज यू कॅनॉट फॉल्ट एसटी कम्युनिटी फॉर दिस सिच्युएशन सो हांव इतल्याचेर थांबता आमी आज खुबश्यो गजाली उलयल्यो बट फायनली न्ही म्हाका राजकारणा भितर एक गजाल इतली वर्सां पळोवन झरून कळ्ळ्या फायन तुजें नाणें जें आसा पळय तें खणखणीत आसपा जाय बरोबर न्ही पांडुरंग तुका जर तुगेली पक्षाची कुबडी लागता किंवा तुका जर आनी कसली तरी कुबडी लागता जाल्यार तुका कोणूय ती केन्नाच तुगेली कुबडी काडून धांवन वचपाक शकता एकदां तुगे पक्षच ती कुबडी काडून धांवन वचपाक शकता सारकें तुगेलें स्वताचें नाणें खणखणीत आसपा जाय मागीर पक्ष तुजे मरे तिकीट घेवन येता सो गोंया भितर आमच्या कांय अशी लोक आसात जांकां आमी कोणूच बरे मनीस म्हणनात बरे राजकारणी म्हणनात बरे नेते म्हणनात तांकां आमी सेट्रप्स बिट्रप्स म्हणटात बरोबर न्ही पूण तांचें नाणें खणखणीत आसा तें इतलें खणखणीत आसा की ते पक्षा मरे तिकीट मागपा वचनात पक्ष तांची मरे तिकीट घेवन येतात आतां हाका जबाबदार कोण हाचेर आमी अनेक रावंड टेबल करतात पूण मॉरल ऑफ द स्टोरी कितें तुमचें जर नाणें खणखणीत आसत जाल्यार तुमकां वालोर आसा ना जाल्यार ह्या राजकारणा भितर कोण तुमकां केन्ना येवन तुमचो पत्तो कट करत इन दीस केस तिकीट कट करत हें सांगपाक जायना सारकें पांडुरंग बाब ह्या मॉरल ऑफ द स्टोरीची आज आमी थांबतात जॉयल बाब लौकिक बाब पांडुरंग बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार